कुडतरी वाठारांत फाटल्या साबार वर्सां सावन आडखून उरिल्लीं कामां पुराय जाल्यात अशी म्हायती कुडतरी भाजपा मंडळाच्या जाळवणदारांनी दिल्या। पडीक पडिल्लीं शेतां आसूये नाजाल्यार डांबरीकरण जावंक नाशिल्ले रस्ते ही सगळीं कामां पुराय जाल्यात। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाचो प्रचार घरा मेरेन करपाचे कामान लेगीत नेट धरला अशी म्हायती मंडळाचे वांगडी एंथनी बार्बोजा आनी स्नेहा भागवतान दिल्या। गजलक्ष्मी म्हादय महोत्सव फुडल्या वर्साच्यान 70th जातलो। हेमा मालिनी हांच्या अभिनयांतल्यान ह्या महोत्सवाची सुरवात जातली अशें भलायकी मंत्री तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन सांगलें। 70च्या 70 गांवकारांचो सल्लो घेतल्या उपरांत महोत्सवाचो तपशील काडटले। हो महोत्सव सैम आनी अध्यात्मकाक धरून मनयतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां। कोकण रेल्वे मार्गाचेर 27 जूनाच्यान वंदे भारत रेल्वे सुरू जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं सकाळी 10 वरांचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान वंदे भारत रेल्वेचे उक्तावण जातले। मडगांवां उक्तावणा वेळार गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त ह्या उक्तावणा वेळार हाजीर आसतले। ह्या रेल्वेत 8 कोच आनी 550 ते 600 बसपाक सिटां उपलब्ध आसात। घरा बसपाची पाळी आयिल्ल्या दिवसाच्या सेजा कामगारांच्या मजतीक आतां 4 पंचायती धांवन आयल्यात। जो मेरेन ह्या कामगारांचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन वेदांता मायनिंग कंपनीक कसलेच सहकार्य करप ना असो निर्णय मये, सयत, शिरगांव, पिळगांव आनी मुळगांव ह्या 4 पंचायतींनी घेतला। सेजा कामगार संघटना तशेंच मायनिंग बेल्टांत येवपी 4 पंचायतीच्या सरपंच पंच वांगडी हांची एक जोड बसका आयतारा सांजेच्या पयराच्या श्री सिद्धिविनायक देवळांत जाली। ह्या बसकेत कामगारांचे कायदो सल्लागार आदोगाद अजय प्रभुगांवकार हांणी कामगारांचो प्रश्न सुटावो जावपाक पंचायतींची भुमिका म्हत्वाची थारतली अशें स्पश्ट केलें। ह्या वेळार 4 पंचायतींच्या सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी कामगारांक तेंको दिलो। वेदांता कंपनीक 202 कामगारांची कपात केल्या देखून हे कामगार संकश्टांत आयल्यात। साळगांवां हांगासर एक ओव्हरलोड जाल्लो कोयर व्हरपी ट्रक रस्त्याक कुशीक रमलो आनी ट्रकांतलो कोयर शेतांत पडलो। ह्या घडणुकेक लागून ह्या सगळ्या वाठारांत घाण वास पातळ्ळो आनी वरभर येरादारीची गचमुड्डी जाली। हो ट्रक साळगांव कोयर प्रकल्पांतल्यान कोयर घेवन कर्नाटकाच्या दिकेन वतालो, पूण हो ट्रक क्षमतेच्या पेक्षा चड हिस्पा भायर कोयर घेवन वतालो देखून साळगांवां चौगम रस्त्याचेर ट्रकाचो ताबो सुटलो आनी रस्त्या कुशीक वचून हो ट्रक रमलो। साळगांव कोयर प्रकल्पाचे अधिकारी घडणूक थळाचेर पावले आनी ट्रक काडपाचें काम सुरू केलें।
गोंय पुलिशेन सोमारा पुराय गोंयभर घोवळी वखदां आड मोहीम राबयली. पणजे पुलीस मुख्यालयान आयोजीत केल्ले मोहिमेत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान वांटो घेतिल्लो. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडल्यान 10 किलोमीटर रनाचें आयोजन केल्लें. वास्को ही मोहीम जाली. वास्को पुलिशेन बस स्टँडाचेर तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर घुवळी वखदां आड जागृताय मोहीम राबयली. तेच बरोबर फोंड्या जागृताय मोहीम जाली. गोंयांत घुवळी वखदांचे वेव्हार वाडल्यात. ह्या प्रकरणांत दिसाक 1 लाख तरी अटक जाता. हाचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलिशेन ही जागृताय मोहीम हातीन घेतल्या. गोंय पुलिशेन ह्या वर्सा जून म्हयन्या मेरेन 71 किल घुवळी वखदां जप्त केल्यात. ह्या सगळ्या प्रकरणांत पुलिसांनी 70 जाणांचेर गुन्यांव नोंदयले जाल्यार 85 जाणांक अटक केल्या. हातूंत 11 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. तशेंच आयज पुलिसांनी घुवळी वखदां आड जागृताय मोहीम राबयल्ली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडल्यान 10 मीटर ते तांच्यांनी रनिंग केलें. ह्या मोहिमेत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान लेगीत वांटो घेतिल्लो. 10 किलोमीटर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडल्यान ह्या जागृताय मोहिमेत पुलिशेनी वांटो घेतिल्लो. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडल्यान 10 किलोमीटर रनाचें आयोजन केल्लें. वास्को ही मोहीम राबयल्ली. वास्को पुलिशेन बस स्टँडाचेर तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर लेगीत घुवळी वखदां आड जागृताय मोहीम केली. गोंय पुलिशेन ह्या वर्सा जून म्हयन्या मेरेन 71 किल घुवळी वखदां जप्त केली. तेका लागून ती मोहीम तेंच्यांनी राबयल्ली. त्याच बरोबर तुया टाकयेन उदक आसा पूण घरांनी मात उदक मर्यादीत पयऱ्यान सोडटात. 1 दीस सोडून 1 दीस अशें उदक येता, तेय बी 2 वरां. हें कसल्यांनी अशें तुयेच्या लोकांनी विचारलां. उदक आसतना आमकां उदक कित्याक सोडिना अशें साबार प्रश्न उपरासीत तुवें पंचायतीचे उपसरपंच निलेश कांदोळकर हाणें अधिकाऱ्यांची भेट घेवन जाप विचारली. मजगतीं आमी आमच्या तरेन परवडटा अशें नियमीत उदक सोडटात अशें अधिकाऱ्याचें खंय म्हणणें आसा. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांच्या फुडारपणा खाला चिखलेच्या जॉगर्स पार्कात झाडां लावपाची कार्यावळ जाली. सुमार 6500 झाडां रोवपाची मोख चिखली पंचायतीन ह्या उपक्रमा वरवीं दवरल्या. चिखलेचो कोयर वेवस्थापन, उदका पुरवण ह्या सारखे सगळे काम सारखे करपाचें काम सुरू जालां अशी म्हायती मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या. अत्याधुनीक सुविधे सयत योगा हॉल, जिम ह्या सारखे सुविधा लेगीत चिखले पंचायतीन उबारतले अशें माविन गुदिनोचें म्हणणें आसा. गोंयच्यान भायर सरिल्ले 70चे वारकरी 13 दिसाच्या पायी वारी उपरांत आतां सोमारा पंढरपूर पावल्यात. श्री हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल असो जय घोश करीत तांणी 70 ते पंढरपूर मेरेनची पायी वारी केल्या. तांच्या भितरले कांय वारकरी फाल्यां पंढरपुरांत पावतले. पंढरपूर पावल्या उपरांत चंद्रभागेत नाल्या उपरांत ते विठ्ठलाचें दर्शन घेतले. आषाढी एकादशीच्या फाटभुंयेर पंढरपुरांत वारकरी तशेंच विठ्ठल भक्तांची व्हडा प्रमाणांत गर्दी पळोवपाक मेळटा.
गोंयांत सध्या वचत थंय विंगड विंगड विशयांचेर राजकारण चलतना दिश्टी पडटा. तातूंतलोच एक विशय म्हटल्यार वेगवेगळ्या मळाचेर आदर्श जावन गेल्ल्यांचो पुतळो उबारप. दक्षिण गोंयच्या वेळी मतदारसंघात जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारपाची मागणी करीत समाज वावुरप्यांनी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाक निवेदन प्रत दिलें. गोंया खातीर जॅक सिक्वेरान जो वावर केला तो कोणेच विसरूंक फावना, देखून आमची ही मागणी सरकार पुराय करतलो अशी आस्त लेगीत ह्या समाज वावुरप्यान ह्या वेळार उक्तायली. सोमारा वेळगे 70 हांगासर एकल्याक बुडून मरण येवपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शिवकुमार हनामापा परवार रावपी हो पर्वरेचो. ताचें नांव शिवकुमार हनामापा परवार अशें आसा. तो पर्वरी रावतालो. बुडिल्ल्या भुरग्याचें नांव अशें आसा शिवकुमार हनामापा परवार. हो भुरगो 18 वर्सां पिरायेचो आशिल्लो. खूब यत्न केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाक ताची कूड सोदून काडपाक यश आयलें. तो आपल्या इश्टा वांगडा न्हांवपाक गेल्लो. वेळगे 70 ताका बुडून मरण आयलें. तेची कूड काडपाक उजो पालोवपी दळाक यश येयलें. खूब वेळ तेची कूड मेळनाशिल्ली. तो पर्वरे रावतालो. ह्या भुरग्याचें वय 18 वर्सां आसा. भारतीय कुस्ती महासंघाचे आदले अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंग हांच्या आडचें आंदोलन पेलवानांनी फाटीं घेतलां. आतां रस्त्यार न्हय तर कोर्टात आमी झुजतले अशेंय तांणी म्हटलां. न्याय मेळा मेरेन झूज चालूच उरतले, पूण आतां रस्त्यार दंगल जावची ना. पेलवान साक्षी मालीक, विनेश फोगाट आनी बजरंग पुनिया हांणी ही म्हायती ट्वीट केलेली आसा. ते आतां डायरेक्ट कोर्टांत झगडटले, रस्त्यार झगडचे ना अशें तांचें म्हणणें आसा. वास्को बोगदा हांगा 2 दुचाकीच्या टक्करीत पुलीस कॉन्स्टेबल नितेश कलंगुटकर हाका मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात रातच्या 9:30 जालो. तो पणजे सुरक्षा विभागात काम करतालो आनी सडा वास्को हांगासर रावतालो. हाच्या पयलीं ते आदले मंत्री मिलिंद नायक हांचे सुरक्षा रक्षक म्हणून काम पळयताले. दिवचलच्या सरकारी इमारत संकुला कडेन बेशिस्तपणान चारचाकी पार्क केल्ल्यान सरकारी अधिकाऱ्या सयत हेर कर्मचाऱ्यांची वाहनां आडखून पडली. ह्या प्रकाराक लागून ट्रॅफिक विभागा सयत पुलिसांची धांवपळ जाली. चारचाकी कोणाची ती कळपाक मार्ग नाशिल्लो. सुमार अर्दवरां उपरांत चारचाकी पार्क केल्ल्या सुवातेर गाडयेची मालक आयली. तो मेरेन ट्रॅफिक पुलिसांनी चारचाकीक लॉक मारिल्ले. गडबडीत आशिल्ली आनी मेकळी सुवात दिसली म्हणून चारचाकी पार्क केली अशें तिणें पुलिसांक सांगलां.
नावेली सरपंच पदाचेर लुसिया कार्वालो आणि उपसरपंच पदार दामू चव्हाण हांची बिनविरोध निवड जाल्या. 11तल्या 6 पंचांनी तांकां तेंको दिलो. नावेली वाठारांतली उदरगतीच्या कामाचेर भर दितलो तशेंच ह्या वाठारांतलो कोयराचो प्रश्न जो आसा तो बेगोबेग सुटावो जातलो अशें उपसरपंच दामू चव्हाण हाणें सांगलां. नावेली सरपंच पदाचेर लुसिया कावालो आणि उपसरपंच पदाचेर दामू चव्हाण हांची बिनविरोध निवड जालेली आसा. 11तल्या 6 पंचांनी तांकां तेंको दिलो म्हणून तांची बिनविरोध निवड जाली. नावेली वाठारांतल्या उदरगतीची कामांचेर तो भर दितलो तशेंच ह्या वाठारांतलो जो कोयराचो प्रश्न आसा जो वर्सान वर्स उपरासता तो बेगोबेग सुटावो जातलो अशें उपसरपंच दामू चव्हाणान आश्वासन दिलें. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनान अमेरिकेचो आदलो राष्ट्रपती बराक ओबामाचेर वक्तव्य करून एक नवो वाद छेडला. एक पूर्व राष्ट्रपती युनायटेड स्टेट्स ह्या हाचेर आपले प्रतिक्रिया दितना कांय देशांचेर तिणें भाश्य केलें. 6वो मुस्लीम बहुसंख्य आशिल्लो देश इजिप्तांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक सर्वोच्च नागरी सन्मान दिला. पूण जेन्ना बराक ओबामा अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना ताणें मुस्लीम देशांचेर फक्त बॉम्ब गुळे उडयल्यात अशें सीतारामनान सांगलें. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्याचेर आसतना सीतारामनाचें हें भाश्य अजापीत करपा सारकें आसा. इतले मजगतीं अमेरिकेच्या इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रिडमाचो आदलो आयुक्त जॉनी मुरे हांणी ओबामान भारताची खरें म्हटल्यार करपाक जाय मात तो विनाकारण भारताचेर टिका करपाक लागला अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काणकोण 4 रस्त्या कडेन 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जावन अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत दोनूय दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले. ह्या 2 दुचाकींचो समोरासमोर टक्कर जालो काणकोण 4 रस्त्याचेर. सध्या पावस नेटान पडटा ताका लागून खुबशे अपघात जायत आसा. काणकोण 4 रस्त्याचेर हो भयानक अपघात जालो. समोरासमोर 2 दुचाकी येवन तांचो टक्कर जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दोगांकूय दुचाकी चलोवप्यांक गंभीर दुखापत जाला. तांकां दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. फाटल्या 2 दिसांच्यान पडटा त्या उटंगाराच्या पावसाक लागून शेनवारा राती खोर्लेच्या म्हापशा खोर्ले हांगासर समतानगर वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्ली संरक्षण वणत कोसळून घराचे बरेच लुकसाण जालें. संरक्षण वणत कोसळतना तांच्या कुशीक आशिल्ले शेगलाचे झाड उमटून घराचेर पडले. ताका लागून घराचे तशेंच संरक्षण वणटीपणां आशिल्ल्या स्कुटरीचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालेलें आसा. आज सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच तशी व्हडलीशी दुखापत जावंक ना. फक्त झाड कोसळून घराचे बरेच लुकसाण जालें. तेच्या बरोबर संरक्षण वणत कोसळून सायडीक जी पार्क केल्ली 2 दुचाकी आशिल्ली त्या दुचाकीचे बरेच लुकसाण जालां. पूण सुदैवान घरांत आशिल्ल्या लोकांचेर कांयच परिणाम जावंक ना. तांकां कसलीच दुखापत जावंक ना. त्या घराचें मात्र लुकसाण जालां. पावस नेटान आशिल्ल्या कारणांत खूब कडेन झाडां पडटात. अशीच एक घडणूक आयतारा सकाळी 9 वरांचेर म्हापशा एकता नगर वाठारांत उटंगाराच्या पावसान ब्रागांजा इमारती मुखाल्ले दुरीक कोसळून 3 वाहनांचे बरेच लुकसाण जालें. सुमार 5 लाखाचें लुकसाण जालां अशें कळटा. नगरसेवक आशिर्वाद खोडजुवेकरान अशें सांगलां की रस्त्या कुशीकूच हे दुरीक आशिल्ल्यान हे दुरीक जे आसा ते वाहनांचेर पडले आनी ह्या वाहनांचे बरेच लुकसाण जालेलें आसा. लोकांनी पार्क करून दवरिल्ल्या वाहनांचेर अचकीत हे दुरीक कोसळून 2 चारचाकी आनी 1 दुचाकीचें लुकसाण जालां. हे दुरीक बरेच पोरणे आशिल्ले अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. ब्रागांजा इमारतीच्या मालकान हाचेर लक्ष दिवन हे दुरीक आतां सारके करून घेवचे अशें नगरसेवक आशिर्वाद खोडजुवेकरान घडणुकेची पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. सध्या पावस खूब पडटा, झाडांय पडत आसा सगळी कडेन. पळयात तुमी कशी बायक ही दुचाकी बरेच लुकसाण जालां. दुर्गापोना पडोन हिचें खूब लुकसाण जालें.
नागझर कुर्ठी वाठारांतली रस्त्या कुशीक आशिल्ली घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फुटल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ले कमी दर्जाच्या कामाक लागून यो वच करप्यांक त्रास सोंसचे पडटा अशें लोक म्हणटात. देखून घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवपाची मागणी पंच नावेद तहसीलदार हाणें सरकारा कडेन केल्या. हांगासर घाण उदक आतां रस्त्यार पातळपाक लागला. हे कमी दर्जाचें काम आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. नागझर कुर्टी वाठारांतलो हो प्रकार रस्त्याक कुशिल्ली आशिल्ली घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन सद्या फुटल्या आनी हे उदक जें आसा घाणयारें तें रस्त्या वयल्यान व्हांवता आनी थंयसर यो वच करप्यांक लोकांक बरोच त्रास जाता. नागझर कुर्टी वाठार. काणकोण खोतीगांव पंचायती अंतर्गत येवपी येडा वाठारांतल्या रानाची रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बारीक झाडां कापून 1000 चौकट जमीन नितळ केल्या. अशा रानाची कतल करप चुकीचें आसा. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. रानांतली झाडां कापिल्ल्यान सगळीं रानवटी जनावरां गांवांत भोंवून पिकावळीचें लुकसाण करतात. तशेंच वेगवेगळी फळां रानांत पिकतात ती झाडां ह्या रान अधिकाऱ्यांनी कापून उडयल्यात. गांवांतल्या लोकांनी झाडां कापल्यार तांचेर सरकार कारवाय करतात पूण अशा अधिकाऱ्यांचेर सरकारान लक्ष दिवचें अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायल्या. कालांगूट भौशीक सुवातांचेर सोरो पिवपाचे प्रकार वाडल्यात ते आटोपांत हाडपाक जाय. विद्यार्थ्यांनी कालांगूटच्या बाल ग्रामसभेत अशी मागणी केली. तशेंच कांय शाळांनी पिवपाच्या उदकाची जाल्यार कांय शाळांनी ब्लॅक बोर्ड नाशिल्ल्याचें विद्यार्थ्यांनी बाल ग्रामसभेत सांगलें. बाल ग्रामसभेक विद्यार्थ्यांचो फावो तसो प्रतिसाद मेळूंक ना. देखून हीच ग्रामसभा जी आसा ती फुडल्या म्हयन्यांत घेवपाचें सरपंचान थारायल्या. इथेनॉल प्रकल्पा खातीर मुखेलमंत्र्याची भेट घेतले. प्रकल्पाचें धोरण सारकें स्पश्ट करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी संजीवनी कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांनी दिल्या. आयतारा संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाल्ल्या सभेत ऊस उत्पादकांनी हो इशारो दिलो. आमकां विश्वासांत घेतले बगर सरकाराक आमची जमीन हडप करपाक दिवचे नात. गरज पडली जाल्यार न्यायालयांत वतले अशें ऊस उत्पादकांनी स्पश्ट केलां. पणजेचो काकुलो मॉल ते टोकार मेरेन रस्तो सामको चिखलान माखला. रस्त्याचेर उदक भरता पावसाच्या दिसांनी. पयल्याच पावसान जर पावसाच्या पयल्याच दिसान जर रस्त्याची ही अवतिकाय जाल्यार फुडलो पावस ये मेरेन कितें स्थिती जातली हाचो अंदाज मांडपाक शकना. रस्त्याचेर उदक भरल्यार फोंडकुलां खंय आसा ती सुद्दां दिश्टी पडना अशें थळाव्यांचे आरोप आसा. तेन्ना प्रशासनान हाचेर बेगोबेग लक्ष घालून रस्तो मातसो सारको करून दिवचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पणजे काकुलो मॉल ते तोकार मेरेन रस्त्यार बरीच हालत जाल्या. ह्या तांबड्या चिखलान सगळ्या रस्तो माखला आनी गाडयो सुद्दां ह्या रस्त्याचेर स्लीप जातात.